क्रिस्ताची शांती तुमकां मोगाचें. आयकूंक कान आसा तो आयकूंक. ओंपियाची ओंपार समतस जेजून म्हणलेलीं हीं उतरां आयकत आसतना कांय जेजूच्या काळार थोड्यांक कान आसले आनी थोड्यांक कान नासले म्हणलो अर्थ न्हय. बगार मनीस केवल आपल्या दैहीक कानांत मात्र आयकूंक शकचें न्हय, आपल्या आत्मीक कानांती तो आयकूंक शकता म्हणलो एक विशय हांगासर दृढ जाता ह्या उतरां मारिफात. तर मनीस दोन तरांचो ताळो आयकता म्हणून जालें. एक तो ताळो आपल्या दैहीक कानांनी आयकूनसो तो भायलो ताळो, आनी एक तो ताळो आपल्या आत्मीक कानांनी आयकूनसो तो आंतरीक वा आत्मीक ताळो. आनी हो आत्मीक ताळो आमच्या जिवितांत चड महत्वाचो आनी प्रभाव घालचो तसलो, कित्याक आमी कितल्याय व्हड जम्या मदें आसूं वा आवाजा मदें आसूं वा एकसुरी आसूं, आमचे लागीं उलोवनसो तो आत्मीक ताळो आमी आयकूंक शकता. आनी सबार आमच्या जिविताचे निर्धार ह्या आंतरीक वा आत्मीक ताळ्याक लेगून आमी करता. पूण हो ताळो आत्मीक ताळो देवातावन आयलोलो की वा देवसारातावन आयलोलो, देवाच्या उतराच्या प्रेरणाखाल आसचो की वा संवसाराच्या चालीच्या प्रेरणाखाल आसचो म्हणून समजूनच्या आनी पारखूनच्या त्या प्रक्रियेंत आमी थोडे फावटी चुकोवन पडटा. जर तर तो ताळो तुका हिणसिता, खिण्टा, अपमान करता, ल्हानपण बोगाशें करता आनी नकारात्मक चिंतनां तुज्या मतींत उपजायता जाल्यार तो ताळो देवातावन आयलोलो न्हय, देवसारातावन येवचो तो ताळो. जर तर तो ताळो तुका लेखावरते चड पयशे खर्चूंक तुका प्रेरण दिता, लेखावरते जेवंक खावंक आनी पियोंक प्रेरण करता, लेखावरतो वेळ टीव्ही मोबायल आनी गेम्सांत खर्चूंक तुका प्रेरण करता आनी तुजे लागीं उलोवन म्हणटा कांय परवां ना, कर, सगळीं करतात, कोणी पळयनात, असल्या चिंतनांनी तो तुका प्रेरण करता. उपरांत तो तुका निंदा करता, तो तुका गुन्यांवकार करता आनी म्हणटा तुवें अशें करूंक नजो आसलें, अशें करूंक नजो आसलें, तुवें केल्लें तें पाड जालें, असल्या उतरांनी तो तुका लज्जेक घालता. हो ताळो देवातावन येवचो न्हय, देवसारातावन आनी संवसाराच्या चालीच्या प्रेरणातावन येवचो ताळो जावन आसा. तर देवाचो ताळो कसो आसता? देवाचो ताळो मोग उलयता, देवाचो ताळो संतोश उमाळयता, देवाचो ताळो बरवोसो किर्लायता आनी भावार्थ फुलयता. इजाया चॅप्टर 43 वर्स 1 अपुर्बायेन आमी समजता. सर्वेस्पर म्हणटा हांव तुजो सर्वेस्पर, हांवें तुका रचला, हांवें तुका विणला, हांवें तुका आकार दिला, हांवें तुका सोडयला, तूं म्हजो, भियेनाका, हांव तुजो मोग करता, तूं म्हजो, तूं म्हजें, मोगाचें. फकत देव आनी देवाचो ताळो मात्र अशें आमकां सांगूंक शकता. संवसाराचो ताळो आनी देवसाराचो ताळो म्हणटा तूं कांयच उपकाराक पडनातलो, प्रयोजनाक पडनातलो, तुज्या वरवीं कांयच जायना, कोणूच तुजो मोग करिना, कोणूच तुका लायक करिना, आवय बापूय तुजो मोग करिना, भाव भयणी तुजो मोग करिना, कामाक गेल्ल्या कडेन वावराक गेल्ल्या कडेन कोणूच तुका लेखिनात, असल्या पुरा चिंतनांनी एक नकारात्मक चिंतनां घालून तुका गुन्यांवकार करता तो ताळो देवाचो न्हय, संवसाराचो आनी देवसाराचो. पूण देवाचो ताळो म्हणटा हांव तुजो मोग करता, तूं म्हजो. जेन्ना हांव तुजो मोग करता, सगळ तुजो मोग करतात आनी तूं सगळ्यांक मोगाचो जाताय. जेन्ना हांव तुज्या सांगाता आसा तेन्ना तूं सगळो सुफळ जाता आनी तुवें हातीन घेतिल्लें काम सगळें सुफळ जाता. जेन्ना हांव तुका बळ दिता तेन्ना तूं सगळें करूंक शकताय. हो जावन आसा देवाचो ताळो आनी देवाच्या मोगाचो ताळो. असलो ताळो आमी आयकूंक प्रयत्न करी जाय आनी आज आमी निचेव करया देवाचो ताळो आयकूंक. आमच्या भितर तावन आयकूनचो तो ताळो देवाच्या उतराक सहज जाल्लो आनी देवाचो ताळो म्हणून आमी पारखून त्या प्रमाणे जियोंक आमी प्रयत्न करया. तेन्ना आमचें जिवीत कृपेचें, भलायकेचें, समृद्धेचें आनी संपूर्ण बेसांवांनी आनी आशिर्वादांनी भरलेलें जिवीत जातलें. जेजूच्या नांवान आमेन.